चवथीच्या तोंडार भाजी म्हारग जाल्ल्यान गणेश भक्त ग्राहक सध्या हुसक्यात आसात। एके वटेन दिसपट्टे जेवणातलो एक घटक आशिल्ले कांदे म्हारग जाल्ले आसतनाच आता भाज्यांचे दर वाडपाक लागले। पावसाक लागून भाज्यांच्या पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान दर वाड जाल्या अशें दिवचल बाजारांतल्या विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। कर्नाटक आनी गोंयांत भरपूर पावस पडला तुमकां सुद्दां खबर आहे। त्याच्या खातीर जो पयलींच कांदे आसले पळय स्टॉक ते सगळे सोंपलेले आहे। जो पर्यंत आता न्यू कांदे येवपर्यंत मातशे कांद्याचे रेट पडटलेच। आता सध्या कशा सध्या 60 80 70 तीन क्वालिटीचे रेट चालू आहे। म्हणजे बरे क्वालिटीचं 80 रुपये चालू आहे सध्या। आणि भाजी महाराज कशी आहे? भाजी 100 रुपये। आता कोथमीर ऑलरेडी चवथीची पहिलीच कोथमीर वाढलेली आहे। 50-60 रुपये कोथमीर जाता। आज 50 ची 60 रुपये कोथमीर आसा। थोडे लोक एका कोथमीरचे 2 करून ते 40 रुपये 30 रुपये विकतात। आणि वाल एक चवथी करतात तशाने वाल प्रत्येक चवथी वाढतात। वालीचे वाल भरपूर वाढलेले आहेत। कशी किलो आहे आता 120 140 रुपये किलो बी वाल। वालपापडी ते 120 रुपये किलो वालपापडी चालू आहे। बाकीची भाजी नॉर्मल आहे। बाकीची नॉर्मल आहे भाजी। कांदे आणि वाढवायची शक्यता केस असा आज परत कांदे वाढले म्हणून तसेच मी गेले चवथीक लागून म्हणून चवथीक वाढवूंक ना ते ऑलरेडी पहिलीच वाढवप स्टार्ट आसा। म्हणजे पावसावर खूप इफेक्ट पडलाय पाठी। कर्नाटकांतल्यान येवपी भाजयांचे मोल दिसान दीस वाडत आसा। दिसपट्ट्या आहारांतलो घटक आशिल्ले कांदे तर म्हारग जायत आसा। 15 दिसां पयलीं 60 रुपये किलो आशिल्ले कांदे आता 80 रुपयांचेर पाविल्ले आसात। बाजारपेठेत पोरण्या कांद्याची टंचाई निर्माण जाल्ल्यान ही दरवाड जाल्या अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। नवीन कांदे बाजारपेठेत जेन्ना येतले तेन्नाच कांद्यांची दर उतरपाची शक्यताय आसा। तो मेरेन कांद्यांच्या मोलात चढ उतार जायत रावतलो अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। दुसरे वटेन कांय भाजयांचे मोल वाडिल्ले आसा। कोथंबीर, वालपापडी आनी हेर कांय दिसपट्ट्या आहारांतल्यो भाजयो वाडत आसात। चवथीक लागून ही दरवाड जाल्या अशें ग्राहकांचे म्हणणे आसा। तरी लेगीत कर्नाटकांत पडिल्ल्या पावसाक लागून भाजयांच्या पिकाचेर परिणाम जाला आनी ताका लागूनच ही दरवाड जाल्या असो विक्रेत्यांचो दावो आसा। फुडले कांय दीस तरी भाजयांचे मोल वाडिल्लेच आसतले असो एक अदमास आसा। आता पळोवचें पडटले भाजयांची दरवाड केन्ना देंवता ते। तो मेरेन ग्राहकांक म्हारग दरांत भाजयांची खरेदी करची पडटली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम